नमस्कार येवकार तुमकां आमी सद्या आयिल्ले आसा गोकुळ्ळे गांवांत आनी गोकुळ्ळे हो गांव केपें मतदारसंघांत पडटा। हांगा आयिल्ले एक कारण आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण तें म्हणजे शिगमो। सद्या शिगम्याचो बोवाळ चल्ला गोंयभर आनी जेन्ना आमी शिगमो म्हणटा अशें खुबशे जाणांक जे गोंयकार न्ही खास करून तांकां दिसता शिगमो म्हणजे जी फ्लोट परेड जाता ती। पूण खरो गोंयचो जो पारंपारीक शिगमो आसा तो आज म्हणसर गोंयचे कितलेशेच गांवांनी त्याच नेटान लोक मनयता। तो आतां ट्रेडिशनल शिगमो आमगेलो हो मूळ गोंयकारपण मीज गोंयकारपण म्हाका दिसता शिगमो कितें म्हणटा तो ह्या वाठारांत ह्या ग्रामीण ह्या भागान येयल्यार तुका सारकें कळटा। आमगे शिगम्याक आमगे एक गांवकारां मरे शिवरात्री जाली म्हणटकीर सगळी शिगमो चालू जाता। शिवरात्री जाली 10 दिसांनी आमगे ती दसम जाता द्वादशी। दसम जाली म्हणटकीर आमी मांडार आमगे सगळें देवस्थान करून दुसरी गांव वयता। दुसरी गांव मागीर 2 दीस रावता। 2 दीस जावन येतकीर मागीर आमगे पुनिये मागीर होळी घालता। पुनी पयलीं दिसा होळी घालता आनी मागीर जात्रा घेता। सगळी सगळी कपडे घालतले। आमी जे जाग्यार उबे आसा ताका मांड म्हणटा आनी हो मांड इतलो पवित्र आसता की हांगा चप्पल घालून येवपाक मेळना आनी शिगम्याचो खेळ हांगा खेळटा। हांगा बायलांक मांडाचेर येवपाक एलावड ना, पयसच्यान पळोवपाक पडटा। हे आता तुम्ही खेळटा आसतना कितें खंयच्या देवाक नमन करता? सगळी देवां करता। आमगेले भाव जे मेळ म्हणटात नाचता हे म्हाका दिसता आजसून ऑलमोस्ट कमींग 5-6 days हे आज गांवचे भायर सून ह्या गांवासून दुसरी वाड्यार वयता दुसरी गांव वयता। आतां केन्नाच्यान परंपरा चल्ल्या? आमी पयलीं दिसानच आमगे एडी गांवकार आसता तेन्नाच्यानच। तुम्ही कितले वर्सां जाले वता? म्हाका आतां 80 वर्सां जालीं। 80 वर्सां। तुम्ही वता कितले वर्सां जाली आतां अशें? आतां पयलीं सावन बारीकपणान भुरगेपणान वयता। आमगे शिगमा पयलीं तें देवस्थान आसलें तें पयलीं ते शिवरात्री जातकीर पयलीं उमा बसली म्हणटाले। तेंचे फाटल्यान ते मागीर एकादशी द्वादशी ते येता। ते येयले म्हणटकीर ते आमगे येवपान सगळ्यांनी तो शिगमो चालू केलो देवांक। ते 33 कोट देव म्हणटा ते उमा बसता तेन्ना
तेंगे काबार जाता की मागीर आमी शिगमो तयार शिगमो आयज भोपळ्ळे गांवचो जो मेळ आसा तो आज भायर सरतले थंयच्यान मांडा वेल्याक खेळून वेळपा घरा कडेन वचून ते आरत घेतले वेळपाक घरा कडेन वचून मागीर ते भायर सरतले दोन ग्रूप जातले एक ह्या सायडीक वयतले वावुर्ला श्रीस्थळ सायडीक वयतले आनी एक तुगेले पाडी ह्या सायडीक वयतले आनी ते फाल्यां दिसभर गांवांत खेळून परत बारशे गांवांत खेळून मागीर रातचे हांगा येतले परवां एका शेनवाराक पॅन्ट घालप ना ना पॅन्ट घालप ना आणि बेल्ट काय घालप ना आणि जंगलात न्हिदप जंगलात न्हिदप पॅन्ट घालप ना आणि आता हे सगळे न्हिदता जंगलात बी जंगलात न्हिदताले कोणाक त्रास अशें केन्ना जाल्ले ना की कोणा जनावरांनी येवन त्रास आता जायना न्ही ओके आणि अशें पांयान चप्पल ना घालना चप्पल घालना आमी शेजान चप्पल घालूं जायना आणि हें खावप ना नुस्तें खावप ना काय शिवरा सगळे सगळे शिवरा हय सोरो बी कोण पिता ना 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 तें काय ना नवीन भुरगे येता पळय आनी ते वता काय ते म्हणटा की नाका आमकां घरा कडेन ना 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 वचोंक जाय वयतात कोण आतां कोण एग्जामचे आसले कोण रावतात नाल्यार सगळीं वयता सगळे वता एका आनी सगळे भुरगे आसतले ते भाशेन यंग जनरेशन ऑल्सो तितून सामील जाला बट आतांच्या हांव बाकीच्या भुरग्यां कडेन उलयतालो मातशे भुरगे आमगेले यंग जनरेशन ते फाटीं रावता कित्याक जे आमगेले जाणटे मनीस आहाय जाणटे आमगेले पुतू ते बेडी भाय जाणटे आहाय ते चडशे पार्ट घेताय बट एक उलो मारपाक सोदता हांव की आम तरी आमगेले मूळ गोंयकारपण हें तरी सांबाळटले सारकें शिगमो तरी सांबाळटले ट्रेडिशन कित्याक मुखार वयता आनी थोड्याशा वर्सांनी म्हाका तें आमकां दिसता आम तरी आतां हें सांबाळनाय जाल्यार आमकां तें दिसती पडपाना सो एक उलो मारपाक भुरग्यांक युथाक आनी खास करून ह्या भुरग्यांक की हें तेंगेलें सारकें मूळ तें आमगे पुर्वजान सांबाळून दवरलां हें तें राखपाक गरज आसा